फाटले एक 5-6 म्हयन्या पयलीं तुमी हांगाच ह्या प्रॉपर्टीन फाटल्यान आयल्ले आनी तेन्ना तुमकां आमी सांगलेलें की एक कोणें तरी थंय इल्लोसो जागो घेतला ताका येवपाक रस्तो ना आनी तो आमचो सगूण पेडणेकार जाका दादा म्हणटात लोक तेज्या भाटांसून वचपाक जबरदस्ती करता, पंचायतीचेर प्रेशर हाडटा. हें आमी फाटल्या 5-6 म्हयन्यां तुमच्या मुखार उक्ताडार हाडलेलें. आनी आयज आमचो अदमास असो आसा की तेणेच ते ट्रक हाडलेले आसतले ताका हांगासून वाट करपाक जाय आपल्या भाटाक हांगा वयर वचपाक. सो ही हांगा कोण ते आमचे पेरपेत देवदिता म्हणटा ते हांगा आसले लकिली आनी तेणें ते पयले ते बाकीचे 3 ट्रक वचचे पयलीं धांवडले तेणें. एकट्या ट्रकान वतल्यान एका ट्रकान कावाथे हाडलेले खंय तेणें लावपाक म्हणजे कावाथे आपूण आसा. हें शेत शासनाचें म्हणटा तें नॉट कोमनीदाद आनी हें शेत ओंपपाक तेजे कडेन आहा कॅनताचें शेत. कॅनतान ताका सांगलां तूं ओंप म्हणजे भात लाय म्हणून आनी कितलींशींच वर्सां. सो हें प्रकरण अशें आहा की इलिगली सगळे कडेन आतां पावस सुरू जालो माती वत चेपतली माती रस्तो रेडी मेळटलो हें तेंचें नाटक. सो हें पंचायतीचो हाका सपोर्ट आसा वो ना आमकां खबर ना. आमच्या एका मनशान डेप्युटी कलेक्टर फ्लायींग स्क्वॉडाक कळयलां तेंच्यांनी नोट केला हांवें तेजेर कितें एक्शन घेतलें तें आमी सांगूंक शकना तसो कॉन्टेक्ट जालो आसतलो जाल्यार. पूण तें जर ते कॅनतान जर ताका कितें पावर ऑफ एटर्नी म्हणजे ताका परमिशन दिला माती वचपाक जाल्यार तो डेफिनेटली देवदिताक कळोवपाचो. ताका कांयच खबर ना कित्याक फाटलीं 5-6 वर्सां जालीं तें उपता आयजूच म्हणूच उपता अशें ना. म्हटलं हांगासर कोणाचे ते भाट आसा सो माती हाडून उतला तो हांगासलो लोकल काय भायलो? ना ना तो एक लोकल न्हू तो भायलो. तेणें थोडीशी प्रॉपर्टी घेतल्या ताका खबर आसली की थंय त्या प्रॉपर्टीक एक्सेस खंयसरूच ना सगळे वटेन शेतां आसा आनी फक्त वाट आसा जाल्यार ती सगूण पेडणेकाराच्या घरा कडल्यान घेवची पडटा. आमकां कळना हांगा तशेंच जालां न्हू कायदो तो कोण पळयत ना. हांगा पंचायतीचो जर ताका सपोर्ट आहा जाल्यार आमी तुका तूं वच माती मागीर रस्तो तुका करपाक आमी कितें हेल्प करता अशें कितें जालां आसतलें आमी नको. सो आमी हे थ्रू मिडिया डेप्युटी कलेक्टराक कळपाक जाय म्हणून मुद्दाम तुमकां आपयल्या की डेप्युटी कलेक्टराक आमी जें सांगलां तें तेंच्या कानार पडोनी आनी फॅक्ट तांकां कळोनी म्हणून अशी माती वतल्या म्हणून. ओरल जें दिलां न्हू तोय कोण एक हाय ऑफिसरूच आसा ताणें तांकां ओरली सांगलां. फाल्यां सकाळीं आमी लेटर दितले. पोट हें मनशाचें रस्ते खंय शेतांतल्यान कोत्तेले म्हळ्यार कशें कोणाक आमी खंयचरी जावं आमी खटला लोक आमी केन्नाच दिवचे ना. रस्तो करपाक शेतांतल्यान आमी केन्नाच दिवचे ना माती घालून दिवचे ना. आमी रावतेले एंड वील फायट फॉर आवर रायट. दिस इज नॉट रायट वॉट इज हॅपनिंग. जस्ट कम पोर एंड गोर वॉट इज दीस ना योग ना अजून आनी तेका आमी कळोवंकूय ना पंचायती सद्या कळोवंक ना ताका कळोवंक ना कित्याक हांगासर कोण नासलोच सद्या. आमी चौगूच जाण आसले. हांव आसलो प्रदीप आसलो पेरपेद आसले सागर सगूण आसलो आमचो एकटो. जेन्ना आमी हांगा येयले एक ट्रक वचून ते गेल्ले 3 ट्रक आसले पळय न्हू तांकां आमी धांवडले आनी मागीर हांगा परत कोण येवंक ना. पूण डंपींग माड इन द फील्ड इट सेल्फ इज अ इलिगल न्हू. हे एग्रीकल्चर हे सासण सुद्दां शेत जालें पूण हे प्रायवेट सुद्दां जालें. पूण हांगा तुका रादर दॅन एग्रीकल्चर तुका कांयच करूंक जायना बाय लॉ इट इज. हांव नको हे कशें हाडून वचूंक सोदता पळय ते तशेंच फाटल्या दिसांनी हतेसरूच ते 10 ट्रक घातलेले हाडले वचून तेन्ना आमी फोर्सफुली तांकां ते काडूंक लायल्या. आनी हें कितें लोक आतां रोयता ते 6 वर्सां जालीं शेत रोयता आनी कोणूय भायलो येता आनी हांगा हाडून कितेंय वत्ता आनी कितेंय करूंक सोदता. नॉट एट ऑल फिजिबल न्हू. वायट दिसता आमकां सुद्दां पळोवन हें आयकूंक सुद्दां वायट दिसता. आमी हांगा ल्हानाचे व्हड जाले आमी खेळटाले हांगासर पयले हे आमचो प्ले ग्रावंड आसलो भुरग्यां आमच्या. आनी आतां कितें काय म्हणल्यार हें फिलींग कोणूय येता भायलो कितेंय घेता दिल्लीवाले येतात भायले महाराष्ट्रान येतात कितेंय घेतात खंयसर आनी कशीय रस्ते करून आनी कितेंय करूंक सोदतात. आमी थंयच उरले आमी हेंची तोंडां पळोवपाक उरले. हे फाल्यां कडेन त्रास आमकां आमच्या वाड्या वयल्यान त्रास कित्याक सगळें आख्ख्या वाड्याचें उदक हांगासून येवन तें फ्लो जाता हांगाच्यान. आतां फाल्यां कोणें हांगा कितें बांदलें कितें जालें तें फिलींग करप म्हणजे फाल्यां डेफिनेटली कोण नाल्यार कोण कितें बांदतलोच हांगासर अशें आयकूंक येता कितें कोण विलाय बांदूंक शकता म्हणून तो कोण तो जाफर काय कोण कितें म्हणटा पळय न्हू तो विला बांदूंक सोदता म्हणून आयकलां आमी. फाल्यां उदीक वयतलें खंय आमचें उदकाक एक्सेस खंयचो. आमी हांगा कितें फातरूच लावंक दिवचें ना. हें शेत हें एग्रीकल्चर लँड ही हांगासर कन्स्ट्रक्शन आमी कशेंच करूंक दिवचें ना. हें आमी पयलेंच डिसायड केल्लें आहा. वी हॅव ऑलरेडी हॅड अ वर्ड विथ ऑल दीस पीपल आनी आमच्या वाड्या वयले सगळे एग्री जाल्ले हाका आमी वी वील स्टँड बाय दीस म्हणून. few people have come we will collect more people will be informed. This is just a small information that he told us and we came immediately. पण आमी केन्ना आतां सगळीं एकठांय जावन आमी झगडटले वच आमी दिवचेच ना ते दिवचे ना. कोण तो आतां आमकां सोदून काडचो पडटलो. फाल्यां पंचायतीक कळयतले डेप्युटी कलेक्टराक इन रायटींग दोगांकूय कळयतले आनी इट इज ऑल्सो इक्वली देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट रिमूव्ड. सो वी वील वर्क टुवर्ड्स दॅट.
काडटले आमी कशें तरी ती. म्हजें नांव देवदिता डिसुजा आनी हांव हांगासरलें शेजारी फाटलांतलें. आनी हें शेत एक्चुली हांव रोयता बी आनी केन्नाच फेर्नांडिसाचें तें. पूण आयज कोण ट्रक घेवन येयल्ले माती घालूं. एक ट्रक घातलो आनी 3 उरलेले. आमी तांकां धांवडायले आनी ते गेले म्हणटू. आनी कोण लेबर्स बी आहले. जालें तितल्यान आमी हांकां फोन केलो, कृष्णाक फोन केलो, प्रदीपाक फोन केलो. सगळे ते म्हणटू धांवन धांवन येयले सगळे. आनी दॅट्स द थिंग. तूं कितली वर्सां जाली करता हांव जालें आतां 5-6 वर्सां करता हें शेत. कोणाचें शेत कोणाचें? केन्नाच फेर्नांडीस. आणि ताका काय ऑब्जेक्शन ना तेजी म्हजे कडेन आहा पावर ऑफ एटर्नी बी सगळें. आनी हो कोण येयल्लो तो आमकां खबर ना हें फिलींग करपाक. सो जो तो पळलो. ओके, जो कोण शेतकार आहा पळय मेन ताका तुमी कॉन्टेक्ट बीन केलो कितें? ना तेणें म्हाका अजून फोन करून हांवें केल्लो ताका फोन पूण तेजो Okay. फोन वचो ना. तो खंयचो? तो बॉम्बे आसता. अच्छा, हय. ताका तेणें म्हाका पळोवंक म्हणजे तू पळय बेश्टे हांव बेश्टे रोयता. हांव म्हाजें शेत न्हू हें तेजें शेत. हय. येस, केन्नाच ताका फेर्नांडिसाचें कॉन्टेक्ट जावंक ना अजून? ना कॉन्टेक्ट जावंक ना अजून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.